पण आय एम शुअर विथ चेंज इन एव्हरीथिंग आता थिंग्स आर स्टार्टेड चेंजिंग अगेन. म्हणजे कशी फॅशन खुबशे बदललेली आसा, पण परत आम्ही खंय तरी ऑरिजिनॅलिटी घेता. मदींचो टायम असो जालो की गांवांतले लोक सगळे उठान शहरात गेले, पण आता पळयल्यार तुम्ही परत लोक गांवांत येतात. आता गोंयांत आमच्या गांव म्हणून रावंक ना. आज इंटरनेट टुरिझम म्हणून झालं. एका टायम असं टुरिझम फक्त बिचार, पण आज त्याच्यापेक्षा आमच्या बिचोली मदर कितलीशीच फार्मां आसा. तूं शेनवार आयतार एक सुद्दां फार्म वेकंट नासता जर तुजे मिटींग करतलो पार्टी करतलो जाल्यार. सो त्या खातीर कबड्डी असोसिएशनाक फुडें फ्युचर व्हडलो आसा. फक्त आमची जी टीम आसा, आमचो कॉन्फिडन्स जावपाक जाय. येस, आमी ते सगळे पेपर वर्क जे आसा ते सॉर्ट आउट करतले. आनी एज अ आमदार हांव तुमकां प्रॉमिस करता की जो जो हेल्प जाय. इनफॅक्ट थोडे दीस पयलीं म्हाजे कडेन आमचे ते हो आमचो परब आसलो तो न्हय, खूब जाण आयिल्ले म्हाजे कडेन. सत्तान बी आशिल्ले आयिल्ले, म्हाका म्हणटाले ते घे सॉर्ट आउट कर. पण मागीर हांव मातसो अभ्यास केलो, थंय कितें तरी हें आसा. कितें आसता सांगता तुका, व्हेरी प्रॅक्टीकल. जेन्ना पॉलिटिशियन आसता न्ही, खंयचे कॉन्ट्रोवर्सीन वचपाक भंय दिसता. भंय इतल्या खातीरच दिसता, खंय तूं जेन्ना पॉलिटिशियन आसता ऑपोजिशन आसता आनी आसपाकूच जाय. आनी ऑपोजिशन म्हणजे असो नॅरेटिव्ह सेट करता की ह्या पॉलिटिशियनाक ही गोष्ट नाकाच, काय नसता भितर, पूण नॅरेटिव्ह सेट करप ते तेचें काम करपाचेंच. हांव ताका काय म्हणना, म्हणून पॉलिटिशियनाक कॉन्ट्रोवर्सीच्या असोसिएशनान पांय घालपाक भंय दिसता. पण तुम्ही जर म्हणटा दोगूय जाण एके कडेन बसून कितें तरी आमी सॉर्ट आउट करुया आनी दॅट इज द बेस्ट असोसिएशन. ताका तुमकां सरकारी करपाक फुडें वचून 4 पावलाचो फायनान्शियल हेल्प आनी कोणा कडल्यान CSR हेल्प हे गोष्टी करपाक सगळे तयार आसा. तयार इतल्याच खातीर की गोंयचे एक बरें कबड्डी असोसिएशन जावपाचें. कबड्डी हो इतली बरी गेम आसा, दोतोरान सांगलाच तुमकां. खास करून भुरग्यांक सांगता, ते गेमीन अशें आसा तुजे जे सगळे जे स्कील आसता आनी तुजे सगळे सेन्सीस आसा ते एक्टीव जाता. कित्याक जेन्ना कबड्डी काय भुतो आसा ताचो सगळ्यांक लक्ष आसता. आपल्याक तोंड धरतलो काय, फाटल्यानय येवपाक जाय, आनी त्यात स्मॉल जाग्यार तुका सगळें करपाचें आसता. सो तूं इतलो अलर्ट आसता न्ही, दॅट डेफिनेटली इम्प्रूव्ज तुजी ओवरऑल सगळे तुजे स्कील इम्प्रूव जाता. सो त्यामुळे ती डेफिनेटली गेम बरी आसा. आमचे म्हाका दिसता गोंय सरकार म्हाका दिसता व्हडलोसो सपोर्ट सद्या ना दिसता सद्याच्या परिस्थितीत कन्फ्युजना खातीर. सो आमी म्हाका दिसता तो सॉर्ट आउट करपाक जाय. सगळेच आसा ते आमी गोंयकार भाऊच आसा, कोण काय भायलो ना. पण केन्ना केन्ना आमचें कशें आसता, आमचें केन्ना आय डोंट नो वॉट एवर मिसअंडरस्टँडींग हो करेक्ट शब्द यूज करता. हांव आनी तुमचो शब्द यूज करना, पूण तो मिसअंडरस्टँडींग करपाचें. हांगा तुमी जर पळयल्यार सगळे सिनियर आसात. हेच पेडण्यान जाता, त्यानंतर सांखळे जाता, वाळपय एक सद्या चालू आसा. कारण आमच्या राणेसरान क्लब चालू आसा, विश्वजीत राणे तेंचे कडेन दिव्या राणे तेंचे कडेन चालू आसा. पण आमकां होप आसा आमी थंयसर पावतले म्हणून. फोंडा एक चालू आसा आनी थिवी ही आमच्या इंटरनॅशनलच्या हितून जावपाचो आनी इम्प्रूव जावपाची एक्चुली. आनी ही लास्ट इयर आमी ह्या बद्दल शेटी कडेन उलयल्ले, पूण काही हेच्या खातीर ते फाटी पडले. पण तरी सुद्दां आसूं न्ही, ह्या फुडें जे आसात ते आमकां तेंचो मोलादीक वांटो किंवा मोलादीक क्षण किंवा मोलादीक टायम आमकां ते दितले. असोसिएशन मॅच 2024 या कार्यक्रमात आमच्या मदीं व्यासपीठार बसला. नॅशनल ही खेळ हो म्हाज्या वाठारांत जाता म्हणून म्हाका खूब आनंद जाता की कबड्डी सारकेलो खेळ हो आमचे शिवाजी महाराजा त्या वेळार सुद्दां हो चालूच आसलो. खो खो म्हणा आनी अशे विविध खेळ आमचे पयलीं जाताले. आमी सुद्दां खूब अशे ल्हानपणांत खेळ खेळ्ळे, पण आतां कितें जालां की ह्या खेळाक फुडें प्रोत्साहन मेळना. पण हे जे एसोसिएशनान हांगा हे खेळ दवरल्या, खरोखरच तुमचे खूब अशें मना काळजाचे खूब हे करता की उमेद म्हाका जाता की तुमी ह्या असल्या खेळाक प्रोत्साहन दिता. कारण हे खेळ खूब बरे आरोग्या खातीर, कारण फूल बॉडीची मुवमेंट जाता. कारण आमकां आतां ह्या आमच्या बिजी शेड्युलान आमकां वेळ मेळना, पूण अशे जर खेळ आयोजीत केले जाल्यार आमच्या भुरग्यांचे आरोग्य बरें उरतले. तेका लागून ह्या खेळाची खरेंच तर नॅशनल वायज खूब त्या खेळाक प्रोत्साहन दिल्लें आसा. तशेंच आमचे इंटरनॅशनल सुद्दां हे आतां खेळ फुडें वचपाक लागल्या, तेन्ना ह्या खेळा खातीर खूब खूब शुभेच्छा. स्टेट लेवल ती चॅम्पियनशीप करतात, प्लस आनी बाकीचे ट्रेनिंग सेशन बी भुरग्यांचे आसात.
कबड्डी ॲक्च्युली इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट खेळ आसता इंडियेचो. आतां तातूंत लायक IPL तशी एक स्पर्धा सध्या चालू आसा आनी ताज्या खातीर तातूंत थोडे फायनान्शियल क्रिकेटीन सगळ्यांचे लक्ष क्रिकेटीचेरूच आसता, तातूंत खर्चो चड आसता. पण आय थिंक स्वता हेल्थ वायज जर पळयत जाल्यार कबड्डी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज तातूंत सगळी तुमकां एक सगळ्या मसल्सांक एक तरेचे बरें हें मेळटा, मुवमेंट जावंक शकता. आनी जरी पयलीं आमी जे मातीन खेळटाले तेन्ना ताका मार लागतालो, आतां ही मॅटीन आसल्या कारणान आमी कॅन डू इट इन अ व्हेरी गूड वे. आनी 10th क्लासान आमची एक असोसिएशन आसली आनी फर्स्ट टायम आमी पार्टिसिपेट केले हातूंत आमच्या नॅशनल गेम्सान आनी वी हॅड अराउंड 15 आमी मेडलां हाडलीं इन्क्लुडींग गोल्ड. सो दॅट वी हॅव डन. बट बेस्ट पार्ट इज आमचे कडेन I would like to thank Amateur Kabaddi Association for giving us an opportunity to have this event in our college. आज तुम्ही जसे म्हटले की नॅशनल लेवलचो इव्हेंट हो आज आमच्या कॉलेजीन हांगा तुमी ऑर्गनायज केलो. अँड अवर Satyavan, Dr. Satyavan is instrumental in that. So I would like to thank the Amateur Kabaddi Association for giving us an opportunity to serve you in a small way. आम्ही पळयतात की कबड्डी हो जो खेळ आसा खूब ओल्ड खेळ. आय रिमेंबर एज अ स्मॉल चाइल्ड कबड्डी खेळ, कारण कबड्डी खेळपाची थोडेसे करेज बिकॉज आय यूज टू ऑलवेज फील दिस कबड्डी इज अ रिस्की गेम. बरे भाषण केले तशें पळोवंक गेल्यार पासून भाशण ताणें बरें सुंदर भाशण केलें जे मनांत सगळ्यांचे वयचे पळोवपा व्हडे जाता तेणें एक भाशण केलें की ह्या खेळाची आयज गरज आसा जे आमी भुरगेपणांत खेळटाले ते. कित्याक हे जे खेळ आहा हे तंदुरुस्त रावपाचे खेळ आसा. कित्याक क्रिकेटीन पळय सुद्दां एकटो खेळटा बाकीचे सगळे बसलेले आसता, पूण हे खेळांत कशें सगळे जाणांनी कंपल्सरी खेळोंक जाय. फुटबॉल खेळोंकूच जाय, हॉकी खेळोंकूच जाय. आनी ते भारताचे खेळ, ते सगळे भारताचे खेळ जे सगळे खेळटा. एकटो बसता आनी 10 जाण एकटो खेळटा आनी 10 जाण बसता अशें खेळ न्हू. सो हे खेळ अशेंच खेळून फुडें वचूंक जाय. आतां कशें आसा आमी म्हणूंक शकना आमच्या विशयी आमी व्हडले बसलेले आसा, पूण तरी आसतना हे खेळ फुडें वचूचे. अशें हेजे जनरल सेक्रेटरी ऑफ सांखळी आनी नवीन सरपंच आनी CSR कंपनी सेजा आसा ह्या आसा कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी उतरा कडेन म्हणूंक शकता, सर आसा CMA कडेन म्हणूंक शकता. आनी अशेंच जावन हे एका भुरग्याक प्रोत्साहन मेळोवचें कॉम्पिटिशनां वाडोवंक जाय, हेल्दी कॉम्पिटिशनां जावंक जाय, जेणे करून ह्या खेळाक भुरग्यांक आवड निर्माण जावंक जाय. जशें IPL जाला, आतां कबड्डी